जाणायच्या पयलीं कितले केसी आमचे भायर पडलेले आहा बट लोकांक आपोवन लोकांक त्रास करप हांगा बसवप आतां आमकां 11 आपयल्ले आतां कितले जाले ऑलमोस्ट दोन जाली ती 3 वरां मागीर परते तूं घरा कडल्यान येतलो वयतलो म्हणजे तुजो फक्त टायम वेस्ट करपाचें काम चल्लां आतां हे असले समज सगळ्या लोकांक जे 1,500 तेंच्यांनी घातला तांकां 1,500 कोणाक आपणाक जाय तांकां धाडटले आतां थोडो एकटो आमचो आदित्य देसाय येयल्लो ताका तो त्या प्रोटेस्टाक नासलोच तरी ताका थंयच्यान नोटीस पावली म्हणजे अशें आपणाक जाय तशी मन घडोवन बसोन बंगल्यार बसोन सगळें फायनल जातलें नांवां डिसायड जातलीं आनी मागीर तें केसी चलतले सो BJPचो फंड आसा कित्याक आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी इलेक्शनाक जे भुरगे दुसऱ्या पार्टींक लागून काम करता आतां त्या प्रोटेस्टाक सगळे गोंयच्यान लोक येयल्ले सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांचे कार्यकर्ता जातले आनी आतां इलेक्शन आसा सो इलेक्शनाक तांकां मागीर त्रास करप मागीर तांकां हाडून हांगा बसोवप हे सगळो फूल मास्टर प्लॅन तयार केल्लो आसा आनी हो BJPचो हो नवीन प्लॅन न्हू आमी IITच्या आंदोलनाच्यान पळयता असलेच कितले फावट पुलीस स्टेशनार आमकां बसयल्ले आसा कितले वरांचे दीस बसयल्ले आसा आनी असले केसी घातलेले आसा नथींग न्यू फक्त लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हे थोडेच म्हयने उरला 8 ते 10 म्हयने ह्या सरकाराचे उरला सो जितले त्रास काडपाक जाय ते 8 ते 10 म्हयन्यान काडया आनी मागीर सरकार बदलया जर सरकार बदलूंक ना जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां असलेच केसी न्हू हेच्याकून भयंकर केसी जो सरकार घालतलो कित्याक तें आनी गोंय दवरपाचें ना आनी गोंया खातीर जेन्ना झगडपाक वयतले गांवा खातीर लोक वयतले तेन्ना आनीक डेंजरस केसीस आनी सिवियर केसीस लोकांचेर पडटले सो 10 म्हयने त्रास जाता मागीर सरकार 100% चेंज जाता कितें विचारलें आमकां कांय ना कितें प्रोटेस्ट इन्क्वायरी म्हणजे कांय ना बेजीक क्वेश्चन की प्रोटेस्ट केन्ना जॉयन जालो तूं वयतना तुमकां पुलिसांनी हाडयल्ले कांय ना हे सगळें कितल्यांक तुमी गेले बेजीक क्वेश्चन आसले व्हडले कांय ना पूण टायम वेस्ट जाला इतलेंच टायम वेस्ट लोकांचो आतां आमचोच न्हू आमकां तरी संवयता पूण जे लोकांक आयजून केन्ना केसी लोकांनी घेवंक ना केन्नाच पुलीस स्टेशनार पावोंक ना तेंच्या घरा जेन्ना 3-4 जाण पुलीस पावतले ते नोटीस घेवन पावतले तेन्ना तो एक भयाचें वातावरण निर्माण जाता फर्स्ट टायम जेन्ना जाता तेन्ना सो हे लोकांक जे आतां जे सामान्य गोंयकार जे आपल्या गांवांक लागून झगडटले तांकां भंय घालपाक लागून 4-5 पुलीस एक गाडी धाडप 500 पुलीस घरा येतले नोटीस घेवन येतले म्हणजे घरान मागीर तो भंय निर्माण जातलो की आमच्या बाबा फुडल्या फावटांनी आमी प्रोटेस्टाक वचपाचें ना आमी भायर सरपाचें ना सो एक हो भंय घालपाचो प्रयत्न BJP सरकार सद्या करता पूण लोकांक इतलेंच सांगता की हांकां भिवून चलपाचें ना जर आमी हांकां भियाले पुलिसाच्या नोटिसीक जर भियाले आनी हांगा येवपाक जर भियाले जाल्यार आमचो गांव उरपाचो ना एक चळवळ आसा एक क्रांती आसा आमचें जशें लिबरेशन 1961 लढो जाल्लो तसोच हो दुसरो एक लढो आसा कित्याक आयज आमी गोंयकार जर पळयत जाल्यार आमी खंय तरी दिल्लीकारांच्या हातीन आमचें गोंय वचत आसा हे स्टॉप करतले हे बंद करतले जाल्यार आमकां भायर सरपाक जाय हे फायट करपाक जाय झूज दिवपाक जाय आनी म्हाका दिसता लोक जे भायर येवन विश्वहिताच्या घरा कडेन मार्च केलो लोकांनी म्हाका दिसता लोक सामके आतां लोकांनी मनाची तयारी केल्ली आसा की अशें कितेंय जावं आमी आमच्या गांवांक लागून आपल्या अस्तित्वाक लागून भायर सरतले तुमकां FIR कॉपी दिल्या FIR कॉपी आमकां सद्या PDF आसा आमच्या कडेन ओके आनी केसी हे जे समन जे आसले ते घरा कडेन काल आमच्या घरा कोण नासलो तेंच्यान दारार लावन गेले आतां म्हाका दिसता 10-1 जाण आसतले सद्या तरी जाले 10-12 जाण जाला आसतले बाकीच्या पुलीस स्टेशनार खंय केल्यार खबर ना तेंच्यांनी एडवोकेट अमितूय आसा हांगा सो दुसऱ्या पुलीस स्टेशनारूय लोकांक आपयल्ले आक्षी आपयल्ले आनी खंय सो तांकां सगळ्यांक हांगा आपयले कित्याक पुलीस हांगा हें जालां जाल्यार हांगा रजिस्टर जालें जाल्यार सगळ्यांक हांगाच आपोवपाक जाय फाल्यां तुमी हांगा म्हापशाच्या मनशाक काणकोण आपयतले आनी खंय ओल्ड गोवा आपयतले आनी खंय सांग्यार आपयतले सो तशें जावपाक फावना सो खंय ते एकीच कडेन जावपाक जाय आनी ते ऑलरेडी एडवोकेट अमितान PI कडेन उलयल्लो आसा आनी त्या रितीन सद्या हांगाच सगळ्यांची स्टेटमेंट घेता आतां एक करून सगळ्यांक पावत रावत दिसता खंयची लोक बाकीचे आसा ते आं आसा ते खंयची काय म्हणटा लोक हांगा डिफरंट आसा ती हांगा आमचे पार्टीचे मेंबर्स ते हांगा येयला पूण हांगा सद्या तरी समन हेजो पार्टी म्हाका येयला आमच्या रोहनाचें नांव आसा रोहनाकूय पावतलें आदित्य देसाय भितर आसा पूण आदित्य त्या टायमार तो नासलो सो तेणी ऑलरेडी आपले स्टेटमेंट केल्ले आसा मनोज आतां हे विरेशा गोयानी CMान सांगलेलें म्हणजे कोणाचेर FIR रेजिस्टर जावचें ना आनी आयज सगळ्यांचेर FIR हें जाता सो तेच परेन आतां हितून हाका एसेंब्लीक हो इशू डिस्कशनाक घेवपाचो आहा सो तुका दिसता हो इशू डिस्कशनाक घेवन सक्सेस जातले काय म्हण एक्चुअली जावपाक जाय कित्याक लोकांचो प्रेशर ह्या सरकाराचेर सद्या पडलेलो आसा आनी लोकांनी तो प्रेशर तसोच माउंट करून दवरपाक जाय कित्याक हे 39A जो मेरेन वचना तो मेरेन कांय जावपाचें ना जर फिगर पळयत जाल्यार भंय दिसता आयज आमचे काल आमी मिटींग घेताले आमकां पयलो की थिवे आमचे नंबर
2 आसा लँड कन्वर्जनान. ओल्ड गोवा सद्या नंबर 1 आसा आनी कोरगांवांतलो गांव तो सामको पेडण्याचो खेडेगांव एक, पूण त्या गांवांत सुद्दां आयज नंबर 3 लँड कन्वर्जन जाल्लें आसा. सो हें खंय तरी लोकांनी विचार करपाक जाय सरकाराचेर. आपले आमदार जे आसा रिस्पेक्टीव MLAs आसा तांकां तेंचेर प्रेशर घालपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय बाबा तुमी हें कितें करतात, हें एसेंब्लीन तुमी आतां जी डिस्कशन जातलें तेन्ना 39A ऑपोजान तुमी उलया, तेच्या सपोर्टान तुमी उलोवची न्हू म्हणून सगळ्यांनी आपापल्या आमदारान सांगपाक जाय. कित्याक डिस्कशन जातलें म्हणून CMानूय सांगलेलें आसा, स्पिकरानूय सांगलेलें आसा, तें डिसायड जालां. सो तें जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. फुडें करिना जाल्यार BJPची फटींगपणां आसतली. एज युजल ते फटींगपणां करीतूच आसा, पूण पळोवया लोकांच्या प्रेशरान केलें जाल्यार बरें आसा. आनी केलें जाल्यार सगळ्या आमदारांनी गोंयभरच्या, ते मागीर ऑपोजिशन आसूं नाल्यार रुलींग आसूं, तेंच्यांनी 39A ऑपोज करपाकूच काम करपाक जाय. कित्याक प्रत्येक गोंयकार ही एसेंब्ली सामकी नजर लावन आसतले आनी सामकें आयकतले आनी सगळे सामकें पळयतले जाल्यार आमचो आमदार म्हणजे स्वताचो आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो 39A ऑपोज करता काय ना, काय सपोर्ट करता, तेचे तोखणाय करता, कितें करता, हे सगळे लोक नजर दवरतले आनी आमदाराकूय फुडें क्वेश्चन करतले.